नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो हेडलायन्स. लायटीच्या सऱ्याक टेकून आशिल्ल्या झाडांच्यो खांद्यो कापतना कटराचो लायटीच्या सऱ्यांक संपर्क आयिल्ल्यान लायनमॅन हेल्पर मंथन ह्या तरणाट्याक आयलें आगताक मरण. मेजाच्या जेवणात किडी मेळिल्ल्यान संबंधीत कंत्राटदाराक केलो निलंबीत. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपा खातीर नेमताले समिती. गोंय विद्यापीठाच्या रजिस्ट्राराक म्हायती. कांदोळे दर्यांत बुडून उत्तराखंडाच्या तरणाट्याक मरण. बुडून ताची कूड जाली बेपत्ता. सोद मोहीम केले उपरांत सापडली कूड. नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हरणकरान केले दावे फटीचे. खात्याच्या कॉर्पस फंडाच्या कामकाजात चलता गैरव्यवहार. पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांचो आरोप. रेल्वे स्टेशनाचेर चोर प्रवाशांच्या सामन्याचेर करतले हात साफ. थळाव्या तरणाट्यांनी सापळो रचून धरलो रंगे हात. वाठारांत असल्या घडणुकांचेर आळंबन हाडपाक पुलिसांनी वाडोवची गस्त मागतात थळावे. आनी पावसाचो नेट देंवलो. 10 जुलयाच्या फुडले 6 दीस पडटलो मध्यम पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. आता खबरो विस्तारान. लायटीचो शॉक लागून लायनमॅन हेल्पराक बुडून मरण येवपाच्यो अस्नोडे वाठारांत घडली. मरण आयिल्लो तरणाटो कर्मचारी म्हावळिंगे वाठारांतलो आनी नांव मंथन आरोसकार अशें आसा. तो दिवचलच्या वीज कार्यालयाचो कर्मचारी आशिल्लो. मजगती वीज खात्याच्या बेपरवायेक लागून ह्या कर्मचाऱ्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामान आसतना ताका मरण पावलें. गोंयांत वीज खात्याची घाळपणां परत एक फावट उजवाडाक आयल्या. गोंयचे लायनमॅन सद्याक खतरोके खिलाडी जाला अशें म्हणपाकय हरकत जावचें ना. ह्या नादी चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी कितल्याशाच लायनमॅनांक शॉक लागून मरण आयले आनी हेच बेजापसालदारकेक लागून आयज एका 25 वर्साच्या एका गरीब घरांतल्या जो एकलोच जोडून घरच्यांचें पोट भरतालो त्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो. ह्या नादी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडच्या मैथे वाठारांत लायटीच्या सरयांक लागून आशिल्ल्यो झाडाच्यो खांदयो कापतना कटराचो लायटीच्या सरयांक संपर्क आयिल्ल्यान लायनमॅन हेल्पर मंथन हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड दिवचलच्या भलायकी केंद्रांतल्यान पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत धाडल्या. मजगती वीज मंत्री सुदीन ढवळेकर आतां फकत लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन करतले. पूण त्या भुरग्याचो जीव गेला ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? लायनमॅन हेल्पराच्या सेफ्टी बाबतीत जबाबदारी कोणच घेयना. खात्याचे इंजिनियर सेफ्टी बाबतीत करता कितें? खुबळिल्ले लोक जाप मागतात. तशेंच खात्याचें लक्ष फकत स्मार्ट मिटर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा असो सणसणीत आरोप करीत समाज वावुरप्यांनी वीज खात्याक धारेर धरले. इलेक्ट्रीक लायनमॅन तो काम करतालो ऑन ड्युटी फॅटल एक्सिडेंट जालो म्हणून. आतां म्हाका दिसता अशें कितले आनी एक्सिडेंट जावपाची डिपार्टमेंट वाट पळयता ताका विचारता आमी. हालींच मनोज जांबावलीकर ताका आज 2 वर्सां जावना आनी आतां दुसरी केस आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे खंय ना खंय सेफ्टीच्या बाबतींत हे डिपार्टमेंट खूब कमी पडटा. आमी रायट फ्रॉम द डे वन सांगता जो लायनमॅन कामाक वयता लायन हेल्पर तेजी सेफ्टीची जबाबदारी कोणूच घेना. आयज सरकार स्टेटमेंट काडटले कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणून जॉब दिता म्हणून. त्या भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा तेजी जबाबदारी कोण घेतला? तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा, तुम्ही 2 वर्सां भितर आतां दुसरो मृत्यू आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सेफ्टी वर्क कितें करता? तुम्ही बारीकशे आतां कोण जर शॉप घाली त्याच्या कडेन तुम्ही 100 गजाली सेफ्टी मागता आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान सेफ्टी ऑडिट जाला. आता मनोज जांबावलीकर जो गेला त्याच्या नंतर हेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिट केला. कोण जबाबदारी घेतलो हेच्यो? फक्त हे गॅजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट एक्सटेंशन करपाक उरले. आनी अशें जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आतां फाल्यां स्टेटमेंट येतलो तेंचे. फरक फक्त त्या फॅमिलीच्या घरच्यांक पडटलो. फाल्यां सगळे जाण स्टेटमेंट दिवन वयतले. पूण अशेंच जर एक्सिडेंट जावपाक लागले डिपार्टमेंटान जाल्यार हेन फुडें लायन हेल्पर पोस्टाक येवपाक 10 फावटी विचार करतले. म्हणजे आयज सेफ्टी खरेंच तुम्ही सुद्धा सरकारान विचारूंक जाय
की लायन हेल्पर जर ऑन ड्युटी मारपाक लागले जाल्यार सेफ्टी कोण पळयता आनी सेफ्टीची जबाबदारी घेतलो कोण. आनी हो जर पयलीं फावट आशिल्लो जाल्यार आमी एक्सिडेंट म्हणटा आसलो हे हॅबिच्युअल जाल्ले आसा. डिपार्टमेंटाकूय म्हाका दिसता संवय जाल्लेली आसा. तेंचें लक्ष फक्त स्मार्ट मिटराचेर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा. जे कर्मचारी कामगार जो कामाक पळयता पळय हेंच्या डिपार्टमेंटान तेजे सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक हे सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता पावर मिनिस्टराक आमकां हो प्रश्न विचारचो पडटलो. तुमच्यान जर जमाना जाल्यार सोडा मरे डिपार्टमेंट तुमी हे. आतां जो इंजिनियर इन्चार्ज आशिल्लो तेज्या टेन्युराक जर इतले एक्सिडेंट जाता जाल्यार कित्याक जाय आमकां इंजिनियर ते. फक्त तुम्ही परमिशन घेवपाक नेग्लिजन्स इग्नोरन्स. आनी आमी परत एकदा सांगता मनोज जांबावलीकराच्या केसीस त्या टायमारूय आमी सांगलेलें की सेफ्टी ऑडिट करा, सेफ्टीची खबरदारी घेयात, इंजिनियरांक एलोकेट करात सेफ्टी जबाबदारी. म्हाका दिसता आयचो एक्सिडेंट पळोवन हेंच्यांनी कांयच शिकोवंक ना पयलींच्या एक्सिडेंटान. आनी परत आयज आमचो परत एकदा आमचो स्थानीक भुरगो आपलो जीव त्यांनी उडयलेलो आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी तो कामार आसतना ताका मरण पावलो. तो नक्की तो कसो ताका मरण येयल्लें आहा हें पळोवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आनी सगळो स्टाफ पळयतले. आज तेजी डेड बॉडी जेन्ना अपघात पावला न्यूज तेन्ना तेजी डेड बॉडी आमी पळयले. अशें दिसता की तो मरण येयल्लें आहा ते कदाचित स्ट्रोक लागून सुद्दां मरण येयल्लें आसा. पोस्टमार्टमाक आतां बॉडी धाडलेली आसा आनी तेच्या नंतर तें कळटलें. आनी जे कितें फुडली तपासणी आसा आपले पुलीस आनी बाकीचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो अधिकारी करीत आसतले. ह्या भुरग्याक जे मरण येयल्लें आहा त्यामुळे खूब ह्या म्हावणिगे गांवांत दुख्खाचें वातावरण पसरलेलें आसा. नवीनच लागलेलो कामाक लागलेलो भुरगो बरो आरोग्य अशें कितें आनी ह्या भुरग्याक जें काम दिल्लें आसा तें काम करता आसतना मरण येयल्लें आहा अशी सध्या तरी आयचे एक गर्दीचे प्रत्येक दिसता की ह्या काम करता ताका मरण येयल्लें आसा. तेन्ना तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. कांदोळी दर्यादेगेर दुर्दैवी घडणूक घडली. उत्तराखंडाचो 25 वर्साचो तरणाटो दर्यांत बुडलो. व्हड ल्हार आयिल्ल्यान ल्हारांनी ताका ओडून खोल दर्यांत व्हेलो. ह्या घडणुकेची म्हायती ताच्या इश्टांनी पुलिसाक दिले. उपरांत थंय आशिल्ल्या लायफगार्डांनी सोद मोहीम सुरू केली. उपरांत रोखडीच ताची कूड शिकेरीच्या कालामरी मेळ्ळी. बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव शाहीद अफ्रिदी. तो उत्तराखंडाचो तरणाटो आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. देखिए आप लोग ना हमारा जो लाइफ गार्ड था उसको गया था और वो मोबाइल लेके ही हाथ में टावर में था. वो बोल रहे हैं 6:20 का टाइमिंग था. मतलब उससे पहले आप लोग आधा घंटा आए थे. आके वापस की गए आए आके सीधे 10 मिनट रूम से कितना बजे आए आप लोग? 6 में से निकला था. देखिए बाकी निकला क्योंकि देखिए इतना जल्दी कोई टूरिस्ट आता नहीं बीच पर. नहीं. एक्चुअली क्या करते हैं टूरिस्ट है आप लोग इधर ही काम करते हैं. हम तीनों ही उत्तराखंड से हैं. मालूम है. ठीक है ना? हाँ. इसकी जॉब ही यही थी 4-5 महीने से तकलीफ में. और आप लोग हम लोग तो गए घूमने आए थे. बर्थडे बर्थडे के लिए क्या करते हैं इसने हमारी टिकट करी दोनों की. बोले आ जाओ बर्थडे सेलिब्रेट करें. आप लोग क्या फैमिली वाले फैमिली दोस्त है लेकिन ठीक है वो सही है. मुझे क्या चाहिए कि आप लोग कितना बजे आया और उसका कितना टाइम आपने बीच पर ऐसे बैठा या खड़ा कुछ खेला और उसके बाद वो फिरा. 6:30 से आधे घंटे के बीच में 10 मिनट रहते हैं. बैठे रहे. उसका कैसे मन में आया कि जाने का पानी, क्योंकि आगे चल के हमको भी पता चले कि क्या सोच रहती है टूरिस्ट की पानी के बारे में. उसका क्या मन में था? आपको दिखाने के लिए पानी में गया था क्या? दारू पिए थे. नेक्स्ट
कानोळी वाठारांतल्यान एक दुखद आणि दुर्दैवी घडणूक मुखार येता ती म्हटल्यार मूळ उत्तराखंडचो रहिवासी 25 वर्सांचो शाहीद आफ्रिदी जो गोंयांत काम करतालो हो काल कानोळी बिचार बुडून आयज मरण पावलेल्याची बातमी जी आसा ती मुखार येता. नमस्कार येवकार, हांव वीणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. पुराय बातमी अशी जावन आसा ती म्हटल्यार शाहीद आफ्रिदी जो पणजे कामाक आसतालो, गोंयानूच रावतालो, मूळ उत्तराखंडचो, ताचोच बर्थडे आशिल्लो आणि ताणें आपल्या बर्थडे खातीर स्वता टिकेटी काडून उत्तराखंडच्यान आपल्या गांवांतल्यान आपल्या आणि दोग जे फ्रेंडांक आशिल्ले ते गोंयान बर्थडे सेलिब्रेशना खातीर इन्वायट केल्ले. आणि आयज रातची जेन्ना ही 4 सुमार जी आसा ती कानोळे बिचार वचून बसलेली आणि अराउंड 6च्या वेळार शाहीद जो आसा वो दर्यान स्विमींग करपा खातीर देंवलो आणि खंय तरी ल्हारांचो जो नेट आसा तो व्हडलो आशिल्ल्या कारणान शाहीद जो आसा तो आपलो तोल चुकून जो आसा तो ल्हारान बरोबर व्हांवून गेलो. हाची जी खबर आसा ती तेचे वांगडी जी आशिल्ली तांच्यांनी पुलिसांक जी आसा ती कळयली आणि पुलिसांनी जे आसा ते सर्च ऑपरेशन सुरू केले. आयज शुक्रारा सकाळ मेरेन सुद्धा जे आसा ते हाचे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आशिल्ले, पण शाहिदाची बॉडी जी आसा ती खंयच मेळूंक नाशिल्ली. आणि आयज शुक्रारा 2 एक अशी गजाल मुखार येता ती म्हटल्यार शिकेरे कालामारी रिसॉर्टा कडेन एक बॉडी मेळ्ळा आणि जेन्ना हाचे आयडेंटिफिकेशन जाता ती तेन्ना ती बॉडी जी आसा ती शाहीद आफ्रिदी ह्याच मनशाची जावन आसा अशें कन्फर्म जाता. आता फुडें जे आसा ते बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू केलेली आसा आणि तशेंच हाचेर जे आसा ते फुडें कलांगूट पुलिसांचे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तेच चालू आसा. नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सगळ्या नुस्तेमारांक योग्य वेळार अनुदान दितात असो दावो केल्लो, मात ताचो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे पारंपारीक नुस्तेमार संजयान सांगले. कॉर्पस फंडाच्या कामकाजात गैरव्यवहार जाता असो आरोप पारंपारीक नुस्तेमारांन केला. समितीच्या भायल्या लोकांची फाटली मंजूर करतात असोय दावो तांणी केलो. तशेंच बेकायदेशीर नुस्तेमारी आडोवपा खातीर ड्रोन तंत्रज्ञानाचो वापर करूंक नाशिल्ल्यान सरकाराचेर खर टिका केली. आमच्या डिपार्टमेंट A1 आहा तेन्नाच म्हाका कंप्लेन येणार तूं सांगता हांव नोको तूं म्हाका फाल्यां दी 2 दिसां भितर क्लियर करता. फिशरीज डिपार्टमेंटान म्हणून काय सांगपाचें ना, कोणा कडेन काय रिक्वेस्ट करपाचें ना. डिपार्टमेंट पणजे ना, डिपार्टमेंट प्रत्येक ब्लॉकान ब्लॉक डेव्हलपमेंट आमचे सर्वेयर आसता, फिशरीज ऑफिसर आसता आणि एक सागर मित्र आसता. सगळे तरेचे हेल्प करता, फॉर्म करून दिता आणि गाडी डायरेक्ट गाडी आसा डायरेक्ट. आणि कॉपर्स फंड आहा पळय ते कॉपर्स फंडाचे तुम्ही केले. कॉर्पस फंड आहा पळय, कॉर्पस फंड मिनिस्टर चॅरमॅन आसा, IAS ऑफिसर आसता आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन एक आसता आणि मेंटेनन्स बोट वालो एक आसता. सो ते 5 जाणांची कमिटी डिसायड करून कोणाक दिवचे आसता. इन्सिडंट जाल्यार ताका दिवंक जे तुजे कमिटीन ना ते लेगून तुजे फायली पास करता कॉर्पस फंडाचे. तुका प्रूफ जाव जे लावन दिता आनी त्या मिडियान कोणी क्वेश्चन विचारला तेकाय हांव सांगता म्हाका कडेन प्रूफ आहा जे कमिटीन ना तिणी फायली पास केला, तुका जाय जे लावन दिवंक शकता. दुसरो तेणें सांगला की मिडियाक आमकां आतां ड्रोनाची गरज ना इल्लिगल फिशींग बंद करपाक. तशें बोटीची आमी दोत्ता, कशें दोत्ता, फक्त 2दा एसेंब्लीन ड्रोन चलयलो तेणी. आतां म्हणटा ड्रोन ना म्हणजे इल्लिगल जावं दी. आनी काल ते प्रोग्राम जाला हो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक हितून कांय बेनिफीट ना. पयले जे नुस्तें मागकार आहा जे रांपोणकार हिंकां कांयच ना. आनी तिणें सांगला की जी आमची ती सबसिडी वाडोवपाची आमी कितलेदा डिमांड घातलो. आयज पेट्रोल 104 जालें पूण सबसिडी वाडोवना. एक जालें जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा जे कशे कास्तिकान नुस्तें मारता, कशें ते इल्लिगल भायले बोटींक लागून त्रासान पडलेले आहा, नुस्तें कमी जाता. आनी फक्त सरकार कितें फक्त केज फार्मींग आनी दुसरें फार्मींग करा म्हणून सांगता. जे आतां तुमी पयलां आसतलें व्हडले व्हडले जी आमची पॉन्ड्स आसा तितून नुस्तें आमी जर पोसलें जाल्यार दर्याचें नुस्तें आमकां टेस्टी खावपाक काय त्या हितूंतलें हेजेरूय एक स्टडी करपाक जाय. सरकार पयसो आहा म्हणून जावं थंय वेस्ट करता, ज्या कामाक सरकार पयसो जावं थिंगा वेस्ट करिना. दक्षिण गोंयच्या FDAन वेर्णा उद्देगीक इस्टेटांतल्या जायत्या अन्न वेवसाय आस्थापनांनी धाड घातली. हे कारवायेत परवानो नासतना काम करपी आस्थापनाचेर दंडात्मक कारवाय केल्या आणि नितळसाणेची गंभीर उणीव आसून आयिल्ल्या सुवातींनी सुदारणा करपा खातीर निर्देश जारी करून कायद्याचे उल्लंघन करपी लोकांक आड कारवाय केल्या अशी माहिती FDAच्या संचालकान दिली.
पेडणे तालुक्यातल्या कोरगांवच्या देऊळवाडो हांगच्या साकवाची सुरक्षीतताय धोक्यात आसा. पुलाचेर आशिल्ली संरक्षणात्मक वणत कोसळिल्ल्यान व्हड गाडयां सयत शाळेत आनी ट्युशनात वचपी विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यात सापडला. पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयरूय उडयतात आनी मसणबुयेंत वचपी रस्त्यांची तर स्थिती सामकी वायट आसा. ह्या फाटभुंयेर थळाव्या लोकांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. सेप्टीक सायडीक कांयच ना. सेप्टीक आसलेले ऑलरेडी मोडलेले आहा. गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. पंचायतीन फलक सुद्धा मारलेली, एक ऍडव्हर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. देवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला. रस्त्याक त्या कांयच ना. मसुंडेची जागा. कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या पेडण्या देऊळ वाड्यार पळोवपाक मेळटा. सध्या साबार प्रस्नांनी ह्या वाड्यार रेवाडो घातला. हाजो त्रास पुरायपणान थळाव्या लोकांक सोंसचो पडटा. साकवा वयल्यान वयतलो जाल्यार साकवाचे दोनूय वाटेंची राखणे वणत कोसळून पडल्या, जाका लागून शाळेत वचपी भुरग्यांचो जीव धोक्यात आयला. पावसात तर व्हाळात नेटान उदक व्हांवता खंय. कोणीय पडल्यार जापसालदार कोणाक धरपाचे. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण आयज लेगीत मोडून पडिल्ले फातर उदकांत दिसतात. ह्या साकवाचेर नेमान जड गाडयांची येरादारी आशिल्ल्यान व्हड अपघाताचो भंय निर्माण जाल्या. हांगा कोयर उडोव नाका असो तोकटो लावन लेगीत रातच्या वेळार ह्या पुला सकयल व्हडा प्रमाणात कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात खंय, जाल्यार मसणबुये वचपी रस्तो तर पुरायपणान काबार जाला. आता प्रश्न उपरासता तो पंचायत लोकांच्या सुरक्षे बाबतीत कितली गंभीर आसा. संबंधित खात्यान बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावन आनी लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरकारची दुर्दशा जाल्ली आहा. तो सारको करतो सरकार. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो. गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा. आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयल्यात. आमचे जे भुमिका देवस्थान कोरगांवां देऊळ वाड्यान जे भुमिका देवस्थान आसा थंयसर त्याच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा. एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला. पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा. एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता. सेप्टीक सायडीक कांयच ना. सेप्टीक आसलेले ऑलरेडी मोडलेले आहा. जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू. हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली, एक ऍडव्हर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू. तरी सुद्दां लोक आयकना. कोण उडयता. हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला. हे असले ही गार्बेज उडोवपाची जागा. दुसरी गजाल, वयरसून देवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला. रस्त्याक त्या कांयच ना. मसुंडेची जागा. आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंडेन वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात. केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर. तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता. वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान. येदो व्हडलो व्हाळटो. जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें. बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या एक मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें. अशे गजाली जाल्लेलेय बी नात. आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना. केलां तेतून एक आतां मातशें ते करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटल्या कांय दिसांच्यान गोग्यांनी पावस पडले उपरांत आतां मातसो पावसाक नेट देंवलो. शुक्रारच्यान फुडले 6 दीस म्हणल्यार 16 तारखेक मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
आषाढी एकादशीचे फाटभुंयेर गोंयांत विठ्ठल देवाच्या नावाचो जप सुरू जाला. वेगवेगळ्या वारकरी पंगडांनी आयोजीत केल्ल्या चलत पंढरपुराक वचपाची वारी व्हडा उमेदीन सुरू जाल्या. मुळगांवच्या श्री केळबाई सातेरी वारकरी संस्थेतल्या भक्तांनी देवाचो आशीर्वाद घेवन पांयवारीक सुरवात केली. आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकरान केपें आनी कुडचडेंच्या वारकरी वांगडा येवन तांच्या प्रवासाक तांकां परबी भेटयली. पंढरीनाथ भगवान की जय. चला चला वारकरी जाऊया पंढरीला, पंढरीच्या विठोबाला कस्तुरीचा पिया. आळू मातारी, आळू मारवाया, भेटला संतांचा मेळा, पंढरीच्या नाथाला भेटाया जाऊया. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल अशा जयघोषात आषाढी एकादशी निमतान व्हडा उमेदीन भक्तांनी पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर पांयवारी सुरू केल्या. मुळगांवच्या श्री केळबाई सातेरी देवळा कडल्यान विठ्ठल देवाचे नाव घेत पंढरपुराक भायर सरले. दादले बायलांचो आप खोशेन वांटो घेवपी ही पांयवारी 13 दिसांची आसा. वारकरी पंढरपुरात वतना थारायिल्ल्या सुवातींनी रावन विसव घेवपाची येवजण आसा. पांयवारी सुरू जातकच कांय वाठारांत पावसाची परिस्थिती निर्माण जाली, पूण पावस वा हवामानाक लागून विठ्ठलाच्या भक्तांची उमेद आणि भक्ती उणी जावंक नाशिल्ली. ताल आणि मृदंगाच्या तालबद्ध आवाजामदी आणि भगवान विठ्ठलाच्या नावाच्या जपात वारकरी घोशीन पंढरपुराच्या वटेन वचपाक वाट धरली. मजगती आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकरान संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी ट्रस्टाच्या केपें आणि कुडचडेच्या वारकरी वांगडा भोवून तांच्या पंढरपूर वारी खातीर तांच्या प्रवासाक तांकां परबी भेटयली. शुभेच्छा येता. दर वर्षाप्रमाणे ह्या वर्साचे गेले 15 दीस जातले चलत हांगा साकून विठ्ठल रुक्मायेक जे आषाढी एकादशीक त्या जात्रेक म्हणजे सहभागी जावपाक ते भायर सरले आसात. हांव इतलेच मागतलो देवा कडेन ते सगळे जे आतां वारकरी आमचे आसात ते सगळे बरे सुखरूप बरे करून वचून देवा कडेन परत बरे सुखरूप येवचे अशें देवा कडेन शुभेच्छा देवा कडेन मागता. आणि जे आमचे वारकरी जे बंधू भगिनी आसात गेली अनेक वर्सां ही पांयान चलत म्हणटा अशें देवाचें दर्शन घेवपाक म्हणून वयतात आणि खरेंच तांकां दर वर्सा न चुकता म्हणटा अशें जो एक फावटी सहभागी जाल्लो आसता मनीस तो फुडल्या वर्साक सहभागी जाल्ले आसता. आपले आपले वेवसाय सुद्दां कुशीन दवरत. आता डॉक्टर आमचे आसात ते बिजी डॉक्टर आसून सुद्दां ते आपल्याक हे करतात. सरपंच आमचे अनेक व्यवसाय आसून सुद्दां ते बाजू दवरून वयतात. अनेक जण आसात आपले धंदेकार आसा सगळे प्रत्येक काडून कुशीन दवरून म्हणटा अशें देवा खातीर ते 15-20 दीस दितात. हे खरेंच एक अनमोल काम आसा. तांकां सगळ्यांक देवान बरें आरोग्य आयुष दिवचें अशें देवा कडेन मागता. केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ आज अतिशय आनंदमय भक्तिमय अशा वातावरणामध्ये मुळगावपासून पंढरपुराकडे पंढरीच्या वारीसाठी आज खऱ्या अर्थाने प्रस्थान करत आहेत. या वारीचं विशेषत्व सांगायचं असेल तर गोव्यामधून जवळजवळ 50 वाऱ्या निघत आहेत. पण या ठिकाणी ही केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ ही वारी अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं आणि नामगजरामध्ये पंढरीची वाटचाल 2009 सालापासून करत आहे. रामकृष्ण हरी. केळबाई सातेरी वारकरी मंडळ मुळगाव आज हांगा केळबाई देवीच्या प्रांगणांसून सुरवात करता. सगळ्यांक रामकृष्ण हरी. आज ही वारी जी खरी म्हणजे जी आषाढी वारी जी आहा ही खरी मुळगांवसून सुरू जाली आणि अजून मेरेन ती मुळगांवसून हांगासून प्रयाण करतात. त्याच्या उपरांत कितलेशेच वारयो जाल्यो. आज म्हाका दिसता जवळ जवळ 36 वारयो रजिस्टर आहात मंडळा संस्था म्हणून. आणि खरें एक सांगपाचें म्हटल्यार कितल्या वर्सांनी काय जायना पण आमच्या गोवा सरकारान ह्या वर्सा जे वारयेक पायी दिंडी जे व्हरतात तांकां खंय तरी एक आधार जावचो हेल्प जावची ह्या दृश्टिकोनांतून ह्या वर्सा जी आसा ती सरकारान गोंयचे जे वारकरी आसा ह्या वारकऱ्या खातीर आर्थीक मदत. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात अपघातांचे प्रमाण सेगीत वाढत आसा. मात ह्या अपघातांनी रेंट कार गाडयो चढ भर घालता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. सरकार रेंट कार गाडयांचेर आळाबंद हाडपाक साबार पावलां उबारतात. मात अजून मेरेन रेंट कारी निष्पाप लोकांचे बळी घेतात हेवूय मुखार येत आसा. बिरेस्तारा राती कडेन बांबोळे रेंट कारीन मोटरसायकल चलोवप्याक नेटान धपको दिल्ल्यान एकल्याक आगताक मरण आयलें.
गोंया खातीर अभिमानाचो खीण. ब्रिटीश संसदेंतल्या हाऊस ऑफ कॉमन्सांत गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायाक द पीपल्स अवॉर्ड 2026 खाला इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन ऑफ द इयर हो पुरस्कार फावो जालो. हो भोवमान मेळोवपी तो पयलो गोंयकार. हो पुरस्कार स्विकारतना तांणी परदेशांत रावपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्वाची मागणी करपाचेर भर दिलो. I was overawed by the occasion, especially because I'm in politics for quite some time, but to be adjudged the best politician of the year is a very big honor, and I will cherish this, especially because it's in the right place. I would like to thank the people of Goa who stood by me with our slogan of Goinkar Goinkarpon, which in Konkani means Goa, Goan and Goanness. Goa is the smallest state of India, but it makes up much in being a very liberal, inclusive and a very progressive state of the country. We have a very distinct identity which we have maintained through a historic opinion poll. This is the only referendum in modern Indian history. A referendum where we maintained our distinct identity, our way of life, and from then onwards, it's always been a struggle for us Goans to see that we protect our land, our culture, our tradition, and our identity. Honor is not only a personal honor for me, it's an honor for the people of the state. It is for those people who have been trying to maintain our identity, maintain our uniqueness. And especially in these times, it's quite difficult, but we still do it. I would like to raise an issue that touches a predominant section of the Indian diaspora, especially Goan origin people. This recognition is not a culmination of my effort, but basically an encouragement to fight for Goa and its Goanness and our distinct identity. टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं